नमस्कार इश्टानो. आत्ता हे पळय एक आमकां वॉट्सॅप मेसेज बिचोलेच्यान साखळेच्यान आमकां एकट्या आमच्या बऱ्या मागतल्यान धाडला. तुमकां वाचून दाखयता. भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करण्यात येत आहे की स्वप्नेश शिर्लेकर यांच्या विरोधात बदनामीची तक्रार दाखल करण्यासाठी आज दिनांक 18/5/2024 रोजी संध्याकाळी 6 वाजता बिचोले पोलीस स्टेशन येथे उपस्थित राहावे. प्रस्थान बीजेपी ऑफिस साखळी येथून सायंकाळी 5:30 वाजता होईल. सर्व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित राहावे ही विनंती. ज्यांका मराठी कळना त्यांका कोंकणीन ट्रान्सलेट करून सांगता. आयज 18 तारखेक खंय सगळ्या बीजेपी कार्यकर्त्यांनी सोंग बिचोले पोलीस स्टेशनार येवपाचे. स्वप्नेश शिर्लेकर म्हटल्यार हांव म्हाज्या विरुद्ध कंप्लेन करपाक, कित्याक हांव खंय तेंची बदनामी करता, डिफेम करता का बीजेपी. सो आनी बसूय थेयला खंय तेंच्यांनी. बस काय व्हेहिकल प्रस्तावन म्हटल्यार थंयसरल्यान सुरवात करतले. ते मे बी बस बीन थेयला आसतली. आतां कितले थेयला ती आमकां उत्सुकता जाल्लेली आहा पळोवपाक. 5:30 साखळे ऑफिसा कडल्यान खंय म्हटल्यार आमचे मुखेलमंत्रीचे जे ऑफिस आहा पळय थंयसरल्यातल्यान खंय सुरवात जातली ती. सो सगळे साखळेचे जे बीजेपीचे कार्यकर्ता आहा पळय तेंच्यांनी सहकुटुंब सहपरिवार बिचोले पोलीस स्टेशनार येवपाचे. तशेंच हांव म्हणटा की फक्त साखळेचेच कित्याक, बाकीचे या न्हू, सगळेच जाण या सहकुटुंब सहपरिवार घेवन. आमकांय कळटलें की कितले लोक आजुनूय निर्लज्जपणा करून बीजेपी फाटल्यान उबे रावतात ते आमकांय पळोवंक जाय. तशेंच ही जी मेसेज सर्क्युलेट करता तांकां आनी एक रिक्वेस्ट आहा. ते शिर्लेकर SHIR न्हू आहा, SHERLEKR. कितें करता ते सारकेंच करा, अर्देवट करनाकात. सो मागता हे सगळे जे ब्रोकर जनता पार्टी जे आसा पळय तेंचे जे कार्यकर्ते आहा जांकां कसलीच लज उरलेली ना तेंच्यांनी 5:30 18 तारखेक साखळे ऑफिसा कडेन मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसा कडेन येवचे सहकुटुंब सहपरिवार. थंयसरल्यान बिचोले पोलीस स्टेशनार वचपाचे आनी स्वप्नेश शिर्लेकर म्हटल्यार म्हाजेर कंप्लेन कसली ती फायल करची. आमकांय पळोवपाक जाय कितले लोक येता ते. सो इश्टानो मजा पळोवया आनी विचार करा. देव बरें.